सर ॲज एज्युकेशनल मिटींग घेतल्या पाहिजे. आज गोंयांतली प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा पळय न्ही, GIM आसतले, बिट्स आसतले, गोवा युनिवर्सिटी आसतली, आमचे परत NIT, IIT, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर एक हांव CS म्हजो सेक्रेटरी, एड्युकेशन सेक्रेटरी हांच्या बरोबर मिटींग घेवन गोंयांतले वेरियस इश्यूज हाजेर तांच्यांनी एक जे गोंयाक मदत करपा खातीर रिलेटेड विथ एड्युकेशन, परत तुजें एग्रीकल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, IT सेक्टर्स, इन्क्युबेशन, हातूंत तांचे कडेन एक्सपर्टीज आसा. ओके, सो दॅट तांच्यो एक्सपर्टीज सरकाराक कशा पद्दतीन आमी वापरपाक शकता हाज्या खातीर इन डिटेलान दीस इज द फर्स्ट मिटींग. ह्या पद्दतीची पयली मिटींग जाली. तांच्यांनी आपले वेगवेगळे रिपोर्ट्स गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर ते रिपोर्ट सातत्यात करीत आसा. बट दीस टायम दे थॉट तांकां स्पेशली तेंच्यांनी एक वेगवेगळे 3 टॉपीक सजेस्ट केला डिफरंट इन्स्टिट्यूशनांनी, आनी देल गिव द रिपोर्ट, देल स्टडी. GIM सारकेले इन्स्टिट्यूट, त्याच्या कडेन इट इज अन स्कूल ऑफ बिझनेस, तर तेंच्या कडेन वेरियस जे एक्सपर्टीज आसा म्हणजे वेगवेगळे. आतां बिट्स पिलांनी तांच्या खातीर वेगवेगळी लॅब्स आसात की ज्यो लायफ सायन्सान काम करता. म्हणजे इवन द युनिवर्सिटी दे आर डुईंग द रिसर्च इन किडनी डिजीजीस जे काणकोणान जाता, हाज्यो सगळ्यो एक्सपर्टीज सरकाराक कशा पद्दतीन वापरपाचो हाजेर एक डिटेलान डिस्कशन जालें. देल गिव दॅट वन रिपोर्ट किंवा देल सजेशन्स इन शॉर्ट इन 1 month, अँड वील यूज देअर एक्सपर्टीज इन वेस्ट मॅनेजमेंट आसत किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसत किंवा इन फायनान्स आसत. आमी तेंच्यो एक्सपर्टीज यूज करतले, सो दॅट वील कंबायन टुगेदर इन स्पेशली इन एड्युकेशन ऑल्सो वील वर्क टुगेदर. हो ताच्या फाटीमागचें